गणेशकोंड लाडफे हांगसर वॉलतार देवतेचेर मालवाहतूक ट्रकावेलो ड्रायव्हराचो ताबो सुटिल्ल्यान दाचाकी ट्रक सोमतो वचून खड्ड्यांत पडलो। ह्या अपघातांत कोणाक दुखापत जावना आनी व्हड आपत्ती जावपाची चुकली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण संबंदीत हो दाचाकी ट्रक कोलगेट कंपनींतल्यान म्हाल घेवन गुजरात मार्गांतल्यान हैदराबाद वचपाक भायर सरिल्लो। गुगल मॅपाच्या आदारान प्रवास करतना मध्यान रातीक लाडफे गणेशकोंड वाठारांत धोक्याच्या वळणाकडेन चालकाचो अदमास चुकलो आनी ताका लागून ट्रकाचो टायर रस्त्यावेल्यान भायर घसरून पुराय ट्रक खड्ड्यांत लवंडलो। ह्या अपघातांत ट्रकाचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां, पूण ट्रक चालक बरो वाचलो। सर उसमें हमारा ये क्योंकि और जब कुत्ता बिलाइन निकलते रहते हैं सर, उसको थोड़ा सही हमारा चला गया, नीचे गिरी गाड़ी, कंट्रोल हुई नहीं, नीचे गिरी गई सर गाड़ी। ये शुक्र है मेरा नहीं लगी चोट ज़्यादा, नहीं कोई था आगे पीछे, मुझे इसकी चोट नहीं आई। तो ये बाहर गया पहिया रास्ते से? हाँ, ये वाला पहिया बाहर नीचे आ गया क्योंकि रोड पतला है, ये रोड ज़्यादा चौड़ा नहीं है, 12-13 फुट का रोड है ये। अब उधर तो जा नहीं सकता मैं, इसी लाइन में चल सकता हूँ मैं भी, तो कोई चीज़ आएगा सर थोड़ा तो काटना ही पड़ेगा मेरे को। तो पहिया हमारा गड्ढा ही था ये, वो पहिया नीचे गड्ढे में ही चला गया पूरा, गाड़ी पूरी झुक गई एकदम, खम्मा में पेड़ में जाके लगी, उससे जाके नहीं तो और स्पीड होती सर, वहाँ जाकर दूर जाके गिरती जाके गाड़ी, वो नाले में जाके गिरती जाके सीधी गाड़ी। कांय नागरिकांनी सांगिल्लें की गणेशकोंड लाडफे हें वळण खूब धोक्याचें आसून हांगा ह्यान पयलीं कितलेशेच अपघात घडल्यात। फुडाराक अशें अनर्थ घडचे न्हय म्हण संबंदितांनी लक्ष घालून ह्या रस्त्याचे रुंदीकरणाचें काम बेगीनूच करून घेवचें म्हण थळाव्यांची मागणी आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।